नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक आमकांचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। रेडीघाट वाळपय भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो जालो अपघात। रस्त्यार अचकीत हेडगे गोरवां आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवेलो सुटलो ताबो। सुदैवान टोळी जिवितहानी। काँग्रेस विश्वासघातकी मुखावेल्या जिल्लो पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच करचे नात युती, सांगतात दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। आमकां आयआयटी नाका अशें म्हणीत कोडार बेतोळेच्या लोकांनी एकठांय येवन केलो विरोध। गरज पडल्यार खर आंदोलन करपाची दिले शिटकावणी। प्रस्तावित टायगर रिझर्वात उदरगतीच्या कामांक बंदी। टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो। सीईसी कडल्यान 2 सप्तकात मागयला अहवाल। आपली उतरां केल्या मिसलीड। हांवें भाजपा फुडली 15 वर्सां हार नहीं सकती अशें म्हणिल्लें। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचें स्पश्टीकरण। आणि दिगंबर कामत उलयला ते एकदम सारखे। 2027 काँग्रेसीचे सरकार येतले सत्तेत। विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावाचो दावो। आता खबरो विस्तारान। रेडीघाट वाळपय वाठारांत भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत रस्त्यार अचकीत हेडगे गोरवां आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो आणि टेम्पो रस्त्याक कुशीक कोसळ्ळी। सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच जिवितहानी जावंक ना। वाहन चालक विजेंद्र बोहोत हो साल्वार जालो। रेडेघाटी 70 हांगासर एका भाजी व्हावू वाहनाचो अपघात जाल्लो आसा आणि गाडयेचें खूब लुकसाण जाल्लें आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार म्हापशाच्यान वाळपेचे दिशेने येवपी एक भाजी भरलेली टेम्पो जेन्ना रेडेघाटी हांगासर पावली तेन्ना रस्त्याचेर गोरवां आसलेलीं आणि गोरवांक वाजयताना ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो आणि गाडी सायडीक वचून गटारान पडली आणि ती गाडी पलटी जाल्ली आसा। हातूंत 2 जाणां आसलेले भितर विरेंद्र बहात ह्यो म्हापशा हांगासर रावपी ह्यो वाळपे बाजारान भाजी घेवन आयलेलो। आज आठवड्याचो मंगळारचो बाजार आणि ह्या बाजाराक तेणी आपली भाजी हाडलेली। मात जेन्ना रेडेघाटी हांगासर पावली तेन्ना रस्त्यावयले गोरवां तो वाचोवपाक गेलो आणि रस्त्याच्या सायडीक गाडी गेली आणि पलटी जाली। हातूंत 2 जाणां आसलेले ते सुखरूप आसा। सुदैवान खंयचीच जिवीतहानी जावना, मात गाडयेचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लेलें आसा। वाळपे रेडेघाट रस्तो हेतूर मोठ्या प्रमाणात गाडयो वयता, मात जेन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना गाडयो नासलेलो, ताका लागून मोठी जिवीतहानी टळिल्ली आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना। काँग्रेस हो विश्वासघातकी पक्ष, ताका लागून येता त्या जिल्लो पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे ना म्हणून दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आणि आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मार्लेना हांणी सांगलें। सोमारा आतिशी हांणी गोमंतक कार्यालयाक भेट दिल्ली, त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो। येता त्या जिल्लो पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे ना। काँग्रेस पक्ष विश्वासघातकी आसा, ताका लागून येता ती वेंचणूक स्वबळार लढटले म्हूण दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आणि आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मार्लेना सांगता। वेंचणुके उपरांत निवडून आयिल्ल्या आमदारांनी भाजपात प्रवेश करचो न्हय हाचे खातीर आपाचो डीएनए आशिल्ल्या नव्या उमेदवारांक संद दितले अशें आतिशीचें म्हणणें। सोमारा आतिशी हांणी गोमंतक कार्यालयाक भेट दिली, त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आमकां आयआयटी नाका अशें म्हणीत कोडार बेतोळेच्या लोकांनी एकठांय येवन विरोध केलो। कोडार वाठारांत आयआयटी आयली जाल्यार रानटी जनावरां अपप्रकट तशेंच थळाव्या लोकांच्या बागायतींक धोको निर्माण जातलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। हे विशीं वेगवेगळ्या खात्यांक निवेदन दिवपाचो निर्णय लेगीत थळाव्यांनी बसकेंत घेतला। गरज पडल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅजेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तेणी 4 शब्द वापरल्या। एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅक अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर।
म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना. जर ती येयलीच समजा वर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेत रावतले. कारण IITक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम. त्याच्या वयर मागीर ते जाय तितले घेवं शकता. आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की IIT खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा. म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू ते सगळे वाडत रावतले आनी ते घेत रावतले. आनी तुमी जाणा की टॅलंटेड लँड सुद्दां ते घेवं शकता. दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा. आमचे बरेचशे सादारण एक 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिली मामलेदारान ते टॅलंट आसा म्हणून. मागीर ते ऑफकोर्स फुडें कोर्स गेले ते अपर कोर्ट आनी ते सोडून दिले. पूण थंय अजुनूय कल्टिवेशन चालू आसा. ही व्हॅलीज आनी डोंगर अशे आसा मावंटेन्स आनी व्हॅलीज आतां हे कल्टिवेबल. आनी थंय कितें आसा एकदां IIT येयत जाल्यार ते दोंगर बिंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळे नश्ट करतले आनी सगळ्या टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट जातलो. मागीर ह्या हेका IIT म्हणटा ते ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा. ते म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30 हजार लोक येतले. म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक म्हण स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले. थंय मागीर फ्लोट हॉस्टेलां येतली. अशें खूब मोठें एस्टाब्लिशमेंट आहे. आमकां दिसता हे कॉलेज येता म्हणून हें कॉलेज न्ही. तेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसता. इतले व्हडले डिपार्टमेंट इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट ज्या जाग्यार कोडराचे एरिया जी आसा कोडराची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा. थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले. ती वायल्ड लायफ थंय तेंचो तो जागो एक्चुली ते पंचायतीन बोर्ड सुद्दां लायला गोव्या पासून सावध राहा म्हणून ते बोर्ड लायला. आनी ते दुकोर गोव्या थंय भोंवत आसता. ते जर थंय जमीन जर घेतली IIT जाल्यार फूल थंय वॉल जातली. मोठी वॉल काडटले ते आनी थंय भितर कोणाकूय अलाव जावचें ना. ते सगळीं जनावरां हांगा येतलीं आनी सगळीं हांगा नाचणूच करतलीं मनशाचेर हल्लो करतलीं आनी अशें कितें जातलें. त्या नंतर ओपा वॉटर वर्क्स आसा. ओपा वॉटर वर्क्स सुद्दां सकयल आसा. ती न्हंय जी आसा बारीक ती सगळें पॉल्युटेड जे सोल्युशन आसलें सगळें ते पावसांत न्हंयक मेळटलें. हजारांनी टन्स सिमेंट लागतलें कॅमिकल्स लागतले. मागीर हें जाल्यार सुद्दां तितल्यो लॅबॉरेटरी आसतल्यो. अशें पॉल्युटेड सगळें वयतले आनी न्हंयक वयतले आनी ते मागीर निमाणें तें उदक आमकां फोंड्या पणजेकाराक आमकां सगळें हें करचें पडटलें. त्या शिवाय उदकाची शॉर्टेज जातली ती बी वेगळी. हजारो लिटर्स कितलेशेच लिटर म्हणजे आमचे जी पॉप्युलेशन तेच्या 20 पटीन उदक चड जाय पडटलें. जर येयला सुद्दां जाल्यार तो कोमुजडी कडेन आसतलो न्ही. इट इज गिवन बाय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन टू कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ कोमुजदार. पूण शेअर होल्डरां विश्वासान शेअर होल्डरांक आतां तेंच्यांनी फुडें आतां सरता आमी जेन्ना अवेरनेस येयलें जेन्ना न्यूज जावपाक लागले तेन्ना आतां लोकांक जी जागृताय येयल्या. कित्याक हे असलो जो वेव्हार आसा न्ही हो आमगेलो कृषी प्रधान जावं आमी बागायतदाराच्या लोकांची एरिया आनी ती घरून जर तितर कन्स्ट्रक्शन आनी हें जावपाक लागलें लोक कशे जगतले. आतां कशें खबर आसतली हे फोंड्यान जे टोटल म्हाल पळय आमचो जो बागायतदाराचो वता ते आख्खे गोंयान खबर आहा. हे बाबा कसम सेवेकार कोर्टाचे लोक म्हणून खबर आहा. टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दितना म्हादय अभयारण्य वाठारांतली सगळी उदरगतीची कामां बंद करपाचो आदेश दिला. प्रस्तावित टायगर रिझर्व वाठारांत कसलीच कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या. ह्या निवाड्यात CEC म्हळ्यार सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक टायगर रिझर्वा संदर्भात 2 सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला. तशेंच अहवाल सादर केल्या नंतर 6 सप्तकां उपरांत हाचेर फुडली सुनावणी जातली. पळयात पुराय बातमी. म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली. गोवा फाउंडेशनाची याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान म्हादय अभयारण्य वाठार 90 दिसां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो. उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. ते आव्हान याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. ह्या प्रकरणात सगळ्या बाबींचो खोलयेन अभ्यास करून 2 सप्तकां भितर अहवाल दिवचो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक अहवाल सादर करपाक सांगला. गोंयच्या लोकांक टायगर रिझर्व जाय काय नाका, जाय जाल्यार कित्याक जाय हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयाची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंया येवन लोकांची मतां विचारात घेतली. तशेंच टायगर रिझर्वा संदर्भात जाणी याचिका दाखल केल्ली त्या याचिकादाराचे तशेंच गोंय सरकाराचें मत विचारात घेवन ही समिती आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतली. ह्या अहवालाच्या आदाराचेर सर्वोच्च न्यायालय फुडल्या निर्णया कडेन वतलें. सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो म्हळ्यार रान महामंडळाक व्हडलो धपको जावन आसा.
कित्याक तर रान महामंडळान सुर्ला गांवांत इको टुरिजम कॉटेजी बांदपाचें थारायल्ले. आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड्या उपरांत हे काम करपाक मेळचें ना. हे विशीं पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते आयकात. म्हापसाच्या गोवा फाउंडेशनान जी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केलेली त्या संदर्भातली सुनावणी जी आसा ती सुनावणी आयज जावपाची आसली आनी तो विशय जेन्ना सुनावणेक येयलो तर त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान अशा प्रकारचो आदेश दिल्लो आसा की सध्या जे इको टुरिजमाचे कामकाज प्रकल्पाचे कामकाज जे म्हादय अभयारण्या भितर चालू आसलेले आणि हेर जो प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा त्या भितर जे पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प जे गोवा वन विकास महामंडळाच्या वतीन घेवपाचे थारायल्ले तर त्या प्रकल्पांचेर सध्या तरी स्थगिती येयलेली आसा. तेची कामकाज जे आसा हे सुरू करपा खातीर गोवा वन विकास महामंडळ जे आसा हेंच्यांनी निविदा काडलेली आणि कामकाज जे आसा हे पावस गेल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाचें आसलें. तर ह्या सगळ्या कामकाजाचेर अंतीम निर्णय जाय पर्यंत स्थगिती येयलेली आसा. खरं म्हळ्यार ह्या सुर्ला वाठारांत अशा प्रकारचो पर्यावरणाक घातक आसपी प्रकल्प हातीन घेवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा. सुर्लाचे जे पायकाचो पठार आसा हो पठार म्हळ्यार रानटी अस्वलां जी आसा आनी हेर जी जनावर आसा त्यांचो तो नैसर्गीक अधिवास आसा. हाच्या पयलीं वन खात्याक ह्याच वाठारांत वाघाचें अस्तित्व जें आसा ती छायाचित्रां मेळ्ळीं आनी पुराय वाठारांत रानफुलां त्या शिवाय आमरी आनी जायती जी वनसंपदा जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. अशा पर्यावरणीय संवेदनक्षम वाठारांत जो पुराय व्याघ्र क्षेत्राचो भाग आसा तर ह्या वाठारा भितर पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प नाव घेवन जो प्रकल्प सुरू जाता तो म्हळ्यार पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा. आनी त्या संदर्भातली जी आमी सगळ्यांनी गोंयचे जे पर्यावरण आनी वन्यजिवाच्या अस्तित्वा खातीर काम करता त्या सगळ्यांनी ह्या सगळ्या गजालीचो विरोध केल्लो आनी गोवा फाउंडेशनान ही जी याचिका दाखल केल्ली तेची आयज सुनावणी जावन त्या संदर्भातलो आदेश जो आसा तो येयल्लो आसा. आतां ह्या संदर्भान केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयान गठीत केल्लेली आसा तर ती याचिकादार आणि बाकी जे वन खातें आसा आनी हेर जे संबंधीत यंत्रणा आसा त्या सगळ्यांची जे विचार आसा ते आयकून घेतले आनी परते 6 आठवड्या उपरांत हेचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. एकंदर आमकां आशा आसा की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते गोंयचो जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा तेचो संवर्धन गांवच्या नदरेंतल्यान पुराय तरेन यत्न जातलो आनी आमकां तेचेर पुराय विश्वास आसा, न्याय संस्थेचेर विश्वास आसा की वाघा खातीर हो जो अधिवास आसा तो शाश्वत सुरक्षीत उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टायगर रिझर्व संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दिला. टायगर रिझर्व वाठारांत कसल्याच तरेची कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या. टायगर रिझर्व हो महत्वाचो विशय जावन आसा. लोकांक तशेंच पर्यावरण तज्ञांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. सरकारान लोकांकडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय. सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय. गोंयांत वाघ आसात तांचें संरक्षण जावपाक जाय म्हणून गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सांगतात. आयकात. टायगर रिझर्व हो एक सामको एक सिरियस इशू गोंयांत आसा. लोकांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. गोंयचे पळय तज्ञ पर्यावरण तज्ञ आनी जांकां गोंयच्या एकूण एटमॉस्फियरा संदर्भान जांकां पळय सामकी लखतुबाय आसा जांकां गरज निर्माण जाला ते म्हणटात गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय. आनी ऑलरेडी गोंयांत टायगर आसा. जवळ 7 टायगर गोंयांत आशिल्लो जो पुरावो मेळटा. तरी आसतना आमकां टायगर नाका म्हणून जेन्ना गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टान वता आनी सुप्रीम कोर्टान सामके म्हारगे आदवोगाद घालता जे अभ्यास करनासतना सुद्दां सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून आज बडी मारल्या. हे सामकें बरोबर न्ही. म्हजे कोतान अशे तरेचो निर्णय एकोडो घेवपाक सरकाराक कोणें अधिकार दिल्लो ना. सरकारान लोकां कडेन चर्चा करपाक जाय. सरकारान गोंयच्या सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. पळयात क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज म्हणजे कितें न्हंयची पातळी वाडटली, दर्याची पातळी वाडटली. पावस पळय जो पडला आनी पावसाचें पळय जें चक्र आतां सामकें उलटें पलटें जालां ताचें कारण वातावरण बदल आनी एकूण सैमाची जी पळय कितें संतुळां आशिल्ली ती हाल्ल्यात. आनी इतल्या खातीर कारण आमी रानां काबार करतात. आमी जी पळय कितें वेवस्था तयार करपाक ती वेवस्था आमी करनात. आनी आतां आमकां बागय नाका.
वाघ आसप म्हळ्यार मनीस जगप हें सदां लक्षांत दर. वाघ एका सामकें तेंगशेक आसता आनी हरण आसता. ह्या सगळ्या हातूंत भितर एक मनीस येता, तातूंत सैम येता, तातूंत उदक येता, तातूंत भितर जें जें कितें मनशाक जगपा खातीर लागता न्ही तें सगळें येता. म्हणून आमकां वाघ जाय आनी वाघ गोंयांत आसात, तांचें संरक्षण जावपाक जाय. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान वचचे पयलीं लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा भाजपा विशीं आपणें केल्ले स्टेटमेंटाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ काडला खंय. आपणें तशें म्हणूकच नाशिल्लें. आपणें म्हणिल्लें भाजपा फुडलीं 15 वर्सां हारची ना. आपल्या उतरांचो चुकीचो अर्थ काडिल्ल्याचें दिगंबर सांगता. पळयत पुराय बातमी. हालींच मंत्रीपद मेळिल्ले दिगंबर कामतान एका कार्यावळीत आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केल्ले स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत गोंयांतूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्ते पासून 15 वर्सां पयस दवरचे अशें स्टेटमेंट केल्लें. आतां ह्या स्टेटमेंटाचेर दिगंबर कामतान स्पश्टीकरण दिलां. तो म्हणटा आपणें अशें म्हणूकच ना, आपल्या उतराचो मिडियान चुकीचो अर्थ काडला खंय. आयकयात ताचें म्हणणें. म्हजो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून हांव जें खरें हांव उलयलें कितें हार नाही सकती म्हटलं ते कोण तेजो आ नाही सकती म्हणून घाला. म्हजो वर्ड इज व्हेरी क्लियर. आय एम व्हेरी क्लियर. ओके सर. फुडलीं 15 वर्सां भाजपा सत्तेर येवचो ना अशें स्टेटमेंट PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्लें. दिगंबर कामत जें कितें उलयलां तें एकदम सारकें. 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. तळागाळांतल्यान काम करून निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता हें अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानतां. म्हणून हांव दामबाबा कडेन मागतां की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें. म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें कोणें एकल्यान स्टेटमेंट केलो आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगलें कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, तसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है. अशे वातावरण दामू नायकान करचें अशें वातेकडे मागता. सारको उलयलो तो सारकें आहा तें उलयलां तें खबर आसा. 27 आमगेले काँग्रेसाचो सरकार जातलो म्हणून तो सारकी तो देवा गेलो मनीस तो रियलिटी उलयता. रियलिटी तो उलयला सारकें आहा तें उलयलां. 27 आमगे काँग्रेसाचो सरकार जातलो. ऑक्टोबर ते डिसेंबर मेरेन ह्या 3 म्हयन्यांत प्रायोगीक तत्वाचेर कोयर एकठांय करपा खातीर नव्या कंत्राटदाराची निवड करतले. तशेंच कोयराच्या करांत वाड करपाचो निर्णय फुडले ग्रामसभेत घेतले. असो निर्णय बांदोडा पंचायतीत कोयर वेवस्थापन समितीच्या बसकेंत घेतलो. ह्या बसकेक सरपंच रामचंद्र नायक, फोंडे मुळावे भलायकी केंद्राचे अधिकारी मनोज नायक, जैव विविधताय समितीचे वांगडी सुनील तिळवे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रॉब्लेम जो आमकां ते गार्बेजी पासून जो आमचो प्लांट आमकां पंचायत सायडीन इन्स्टॉल केला आनी ते लागून नियरेस्ट आमची प्रायमरी स्कूल आसा ताका आमकां वाज येतालो ते त्रास जाताले. ते लागून आमी खंय तरी एक तोडगो घालूंक जाय. त्या खातीर आमी हे मिटिंगेचे थ्रू म्हणजे सगळे कमिटीचे थ्रू आमी अशें एक डिसायड केलें की कितें तरी हेचेर एक वाट काडची. त्या प्रमाणे आमी आमकां एक 500 स्क्वेअर मीटर जागा जाय म्हणून आमी कोमुलदार एडमिनिस्ट्रेटराक एक लेटर केला. तसेच आमचे PWDचे जे फर्मागुडी वाठारांचे 2 तेचे गोडाऊन आसा ते गोडाऊनूय आमी मागिल्लेले आसा. ते प्रमाणे आमकां जी आमची गार्बेज जी आहा आमी स्टोर करतात ती स्टोर आमी थंय करची आनी ती आमकां तेतून त्रास जाता. जे सरावंडींग जे एरिया आसा रावणान ते पळय एरिया सायडीचे लोक आसा तांकांय खूब त्रास जाता. त्या लोकांक त्रास जावचो न्हू आनी हे गार्बेजी वासा करून ते सगळे लोक जावची न्हू ही गोष्टी खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां गार्बेजीचो. इनफॅक्ट हांवेनूच कंप्लेन केल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, हेल्थान, व्हिडिओन की आमचो गार्बेजीचो हांगा बांदोड्या पंचायतीन मेस जाला म्हणून. म्हणजे सगळे MRF इतले भायर येवन पडलेले. थंय गोरवां वताली, वेट वेस्टाचे जे सगळे लिचन आसा ते व्हांवून सकयल येताले पावसान. आनी हो रस्तो आमचो वयर मसणीन वता. आमकां त्या घाणींतल्यान प्रेत वयर मसणीन व्हरचें पडटालें. सायडीन बालवाडी आसा, शाळा आसा, तांकांय खूब त्रास जातालो. वयल्या सायडीच्यान आमचो क्लब आसा, त्या क्लबान भुरगे खेळटा तेंचो बॉल थंय त्या कचऱ्यान पडटालो आनी थंय परत ते येवन कंप्लेन करताले. आनी फाटल्यान लागून आतां गार्बेज कमिटीच्यो रेग्युलर मिटिंग्स जावपाक लागल्या. गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीच्यो ही आमची दुसरी मिटींग आशिल्ली आनी आमी स्पेसिफिकली हेल्थ ऑफिसराक आज मिटिंगेक आपयल्लो. तसोच प्लॅन फावंडेशन म्हणून आसा, तांच्यांनी आमची बांदोड्या पंचायतीचो एक वार्ड घेतला. आमी तांकांय मुद्दम आपयल्ले आनी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराकूय बी मुद्दम आपयल्ले की
आमी कशें हें सगळें टॅकल करपाक शकता ते खूब विचार जाले, बरी लेंथी मिटींग जाली आनी थोडे पॉयंट्स काडले आमी. एक स्टेप वायज काम करचें पडटलें. अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट, लोकांनी हितून सहभाग दिवपा जाय. आनी दुसरें मेन प्रॉब्लेम येता तो गार्बेज मॅनेज करता आसतना जो फंड्साचो पयशे पंचायती कडेन स्वताचे पयशे प्रिंट करपाचें मशीन कांय ना. टॅक्स जो येता त्या टॅक्सांतल्यान पंचायत चलप आसता. लोकांनी समजून घेवपाक जाय तांचेर जर टॅक्स लायता जाल्यार तांचे बदला पंचायत कितें तांकां सर्विसीस दितले. आनी त्या खातीर एक डिसिजन अशेंय घेतलां की गार्बेज टॅक्स आतां लावचो म्हणून. पणजे बस स्टँडा कडेन स्मार्ट सिटी ईव्ही बशी वयल्यान ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस पार्क केल्ले गाडयांचेर व्हरून वतली. ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो दावो बस ड्रायव्हरान केलो. बशीत 2 जाण भुरगीं आशिल्लीं, तांकां जखमी जाल्ल्यान उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्ली. तशेंच गाडयांचेंय मोठें लुकसाण जाल्लें. पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. मोपा विमानतळ पुलिसांनी वारखंड जंक्शना कडेन गस्त घालतना बिष्णू रॉय हांणी देवळांत केल्ले चोरयेच्या आरोपा खाला अटक केली. दुबाविता कडेन दुचाकीच्यो बनावट नंबर प्लेटी, स्क्रूड्रायव्हर आनी फंडपेटयेंतल्यान 910 रुपया चोरयेक गेल्ल्याचो दुबाव आसा. वेताळ आनी गोंयांत जाल्ले हेर चोरयांची कबुली ताणें दिली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. 3 केसीस आमचे डिव्हिजनाचे आमी वर्कआउट केले केसीस आनी हितून राती आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिव्हिजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना. तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणटा तो थांबलो आनी मागीर चॅक केल्यार तितून आमकां एक बॅग मेळ्ळें. बॅगान तेजे सगळें चोरी करपाचें सामान तेजें इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळें फोडपाचें आपलें सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटीचेर आमी काडटात ते मेळ्ळे आनी तेका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा ताचो नांव ताजो बिश्नोई संतोष रॉय म्हणून आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग. थंय 20 वर्सां तो दोडामार्गान रावता रेंटेड रूमान आनी आमी तो ट्रेन चॅक केलो की हो फक्त येवपाक वचपाची वाट आसा ती आमची महाराष्ट्रा गोवा बॉर्डरान तो सारको चोर वाटी आसा तितूनच्यान तो यो अशें खूब वाट आसा आमकां तितून. तर तेका आमी सगळें फूल चॅक केलें, CCTV चॅक केलें आनी तेजे आमकां थोडे फिंगर प्रिंट बी आमी काडलेले जे चोरी जाल्ले तितून आमी ते फिंगर प्रिंट आतां व्हेरीफाय करतले आनी हितून आतां सद्या आमचे 3 केसी एका धरतकूच आमचे 3 केसी आमी पुलीस स्टेशन डिफरंट पुलिसांचे केसी वर्कआउट जाले, सॉल्व जाले. 3 केसींनी ते आसले सेम पर्सन आमी 100% आयडेंटिफाय जाले. ताजे CCTV फुटेजा वयल्यान आमकां मेळ्ळा तेजे आनी तेजे कपडे घातला, बायक सगळें आमी तेजे ट्रेन करून आमकां सारको तो आनी ताणें कन्फेस केलें. ताजे शिवाय तो आनीक खूब केसींनी तो आपलो इनवॉल्वमेंट दाखयता. राज्यांत अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां. पेडणे कासरवळणे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां बसतात. हाका लागून अपघात वाडल्यात. हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंच वांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या. आतां आमी जेन्ना कासारवण्याच्यान हे सायडीन येवपाक गेली, पेडण्या वचपाक गेली तेन्ना आमच्या फुडें खूब एक्सिडंट जाला. गायीचेर एका भुरग्यान कुटुंबाच्या भुरग्याची गाडी लागली आनी फाटल्यान बसलेले चेडूं ते पडले आनी ते मातशे इंजोर जाले
आनी ताका कोणीच थंयच्यान उखलूंक ना. जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें अशें जालें म्हणून. तेन्ना आमी आमचे प्रायवेट गाडयेन ताका पुर्वा हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या. आनी आतां ही अशी गोरवां अशी जर रस्त्यार बसले आनी जर गाडी येवन जर गाडये मारले, कितें जालें, खंयचे भुरग्याक कितें इन्सिडंट जालो तर ताका जबाबदार कोण? आमी पंचायतीन हें करीत आसता की अशी पनिशमेंट मेळोंक जाय, खंयचे तांकां फायन पडोंक जाय. पूण तेचेर पळोवंक गेल्यार अशी एक्शन अशी जावंकूच ना अजून. आमचे कासारवंड्या पंचायतीन जावंक ना आनी खंयच्या आमच्या हिसारीन जावंकूच ना. ताका म्हाका अशी पर्सनली दिसता की हेचेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, जेणे करून आमकां आतां वाटेक येताना अशें कोणी इंज्यूर जाल्ले पळयले भुरगे चेडवां मनशां, कोण तिथे हातपाय लागले मोडले कितें जालें जाल्यार खूब वायट दिसता न्हू. फाल्यां सकाळीं तेंची लग्न जावंक जाय. रातची कोणा नायटीसून येता ती जमेद आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली ते कितें जालें जाल्यार ताका कोण जबाबदार? आतां अशी गोरवां आतां हे आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा थंयच आहा हें. आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें. आनी तशेंच आमच्या कासारवंड्याक थंय आमकां तशेंच ते गायीन मेळ्ळें. आतां एक हो व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेंची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता? अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव